म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमी जेजू हे विधवेशी आयल्या उपरांत तिचो एकलोच पूत, ताका कोणें सांगूंक ना, पूण पळय कशे भाशेन तो तिचे चुचुरे कोत्ता आनी भुरग्याक तो पोत्तून उठून तिका तो दिता. हे भाशेन आमी खूब जाणां जेन्ना आमी देवा सोरशिली पयस वता तेन्ना एक आमची मरण आसता. आवयक खूब दूख लागता. आमी जाणो कितल्यो आवयो भुरगे तर वायट सोयेर पडलेले आसत आनी आपलें जिवीत सारकें जियेना जाल्यार कितलीं तीं कासावीस जातात, कितलीं तीं मागणी कोत्तात आनी कितलीं तीं आबोरां जातात. आनी हे स्थितीन पडली म्हणटच ती कित्याचें कितें म्हणूंक पुऱ्यान लागतात. पूण आयज आमी जेजू कडेन मागया आमकां ही घोटाय दिवच्याक. जेन्ना असलें घडटा तेन्ना ते आमचे जे अणभव आसा आमच्या पुतां दुवां वरवीं ते सगळे जेजूच्या ताब्यांत करून जेजूचे ते धरून आमी स्वतंत्र जावंक जाय. तो मागीर तांकां स्पर्श करून उठयतलो, जागृत करतलो आनी तांकां पेकोवणी दितलो. ह्या भावार्थान ह्या बोरमाश्यान आमी मागणी आमचे दवरया. आमची भावना आमची चिंतना सगळीं जेजूचेर दवरली की तो आमकां शांती हाडटलो. आमची जबाबदारी आमी पाळोवंक जाय. पयले वाचपान आमी पळयलां दोगां जाणांची जबाबदारी कसली आसूंक जाय पळय ती त्या काळार म्हण तूं तशें आसलेलें. तर पयलो म्हणजे जो बिशप आसा ताणें आपलें जिवीत कशें सारूंक जाय आनी परम यादनीक कसो आपलें जिवीत सारूंक जाय तें थंयसर सांगलेलें आसा. ती माणसुकीचे मनीस जावंक जाय, सोंसणीकायेचे, जेजूच्या काळजा सारके. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी तेच भाशेन आमचें जिवीत जिवंक जाय न्हय. तर आमी कशें जियेतले? फकत ताच्या एकवटान रावन, आनी तो कांय पयस ना, तो आमच्या काळजांत आसा. तर आमच्या काळजांत ताका एकवटून रावया आनी तो आमची चिंतना, भावना, चाल तो चलयतलो. आनी तो चलोवंक लागलो की ना मागीर आमी पळयात ताचे सारकें उदीक जातलें वो अणभव दुसऱ्यांक मेळटलो आनी सर्गीचें राज तो हे भाशेन स्थापन करतलो. आमच्या घराब्यांनी हो अणभव घडोवंक लागतलो आनी आमच्या घराब्यान तर घडत सगळे सुवातीचेर तें घडटलें म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. ते तर घरांत तर बरे भाशेन जियेत जाल्यार भायरूय मागीर बरे भाशेन इगर्ज मातयेचें काम करतले. पूण आमकां सगळ्यांक जेजून ही कृपा दिल्ली आसा ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारच्याक. तर हे भाशेन सारच्याक आमी सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका हाजीर जावया. सगळ्यो गद्यो आमच्यो सव्या आसा आनी आमचें जिवीत तो चलयता. ताका तर आमी सहकार करीत जाल्यार कितलें बरें जातलें. आमकां जाय पळय तशें कोत्ता, आपलेपणांत आमी जियेता. पूण ताचे सरशी तर आमी जियेल्लीं आसल्यान तर आमचें सगळें अदीक बरें जावन शांतीन, आनंदान, संतोशान आमचें जिवीत सादतलें आसल्यां आनी हे परी आमी दुसऱ्यांकूय मनोमेन जातले आसल्यां. पूण आतांय आमच्यान जावंक जाता. तर ताका एकवटून रावया आनी आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया.